पळय 27 आनी 28 इट वॉज लायक दीस दॅट द PWD हॅव कम विथ अ प्रपोजल टू मी सेईंग दॅट तांकां 4 दीस मातशें पुलाचेर कंडिशनल इन्स्पेक्शन करपाक तांकां रस्तो बंद करून जाय पडटलो. सो आमी 27-28 हाका लागून कन्सिडर केलें बिकॉज इट इज अ 4th सॅटर्डे एंड अ संडे. सो नव्या पुलाचेर एक लेनाचेर तांचें एक तें व्हेहिकल माउंटेड मशीन आसा वीच आय एम टोल्ड वील गो अंडरनीथ द ब्रीज. पोंदा वचून तें पळोवन इन्स्पेक्ट नोटी हें करून ऑब्जर्व करून करपाचें. सो इट इज नॉट पॉसिबल इन द नायट टायम. ताका लागून वी हॅव डिसायडेड टू गिव देम अ क्लोजर ऑफ वन लेन म्हणजे एका पुलाक येवपाचो आनी वचपाचो जो पळय रस्तो आसा तो वचपाचो किंवा येवपाचो एक खंयचो रस्तो आमी बंद करतले आनी तो रेगुलेट करतले. रेगुलेटर म्हणजे कंटिन्युअस आमी बंद दवरचे ना. एक ट्राफीक सोडले जाल्यार ही ट्राफीक हाडून तेवटेन सोडटा. मातशें कंजेशन जातलें. ताका लागून आमी जाता तितले पब्लिकेक अपील करूंक सोदता की जाता जाल्यार आमी पयले 27 आनी 28 तारखेक न्यू ब्रीज आसा पळय ताजेर करतले. सो यू कॅन यूज द ओल्ड ब्रीज फॉर युअर मुवमेंट. आनी मागीर पळय 29 आनी 30 तारीख आसा ते दिसा आमी पोन्ने ब्रिजाचेर करतले. यू कॅन यूज द अदर ब्रीज. सो हांव पब्लिका कडेन कित्याक लागून आयलां इट्स एन अपील की हें तुमकां पयलीं खबर आसत जाल्यार तुमी इन टायम प्रिकॉशन घेवन ते खंयच्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंटान वचपा जाता. बिसायड्स दॅट आमी आतां वी हॅव जस्ट रिटन टू द R&D डिपार्टमेंट की बेती टू पणजी फेरी मातशें सर्कुलेशन वाडया म्हणून. सो आनी एक 3 सर्कुलेशनान ते घालूंक आमी मागला. तांचे कडेन कशें अवेलेबिलिटी आसा त्या प्रमाणे ते घालतले. सो वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द फ्रिक्वन्सी ऑफ फेरी बोट्स ऑल्सो ड्युरींग दीस 4 days. So that least inconvenience is caused and our work is also done. As you know, maintenance is also part of the overall working of the bridge. So we have to give them a sufficient chance to maintain the bridges. Say, as you have rightly pointed out, there is one more application which has come that early in the morning they will require a total close down. So that was previously floated. So if required, we will do it in such a way. See, Panji is having 2 bridges. So you have nothing to worry. So we can always use the second bridge. Now we will be very strict with the movement of heavy vehicles. We will not allow heavy vehicles during that timing. We will allow other traffic. We will divert onto the other bridge when we are closing this bridge. It is my appeal that during this time, please cooperate with the traffic police so that least inconvenience is caused to everybody. I repeat again, 27 आणि 28 तारखेक avoid the new bridge आणि 29 आणि 30 तारखेक avoid the old bridge.